आयज हांव कोरगांव मायणान आसा जे आयज आमच्या फॅमिली आमची विंजी तेंचे आयज आमी गृहप्रवेश हो आयज हांगासर आमी केल्लो आसा जो आयज तेका उपस्थित आसलेलो आमचो राज्यसभेचे खासदार सदानंद भाई तसोच आमचो हांगासरली ZP तशेंच आमच्या कोरगांव गांवचो सरपंच तशेंच मेंबर्स तशेंच आमचो काका साहेब देशप्रभू तशेंच सगळे म्हाजे कार्यकर्ते आनी सगळे म्हाजे भाव आनी भयणानो तशेंच मिडिया हांव आयज जे काम केल्लें आसा जे आयज खऱ्यांनीच हे कौतुकाचें काम जे टायमार हांवेंनूय बी ज्या टायमार त्रास काडलेले जेन्ना आमी धाकटे आसतना आमी शेणाच्या घरान रावन येयल्ले आसा ते आमकां खबर आसा जेन्ना आपल्याक तकलेचेर शेत ना तेन्ना मनशाक कशें दिसता तें कित्याक हांवें येवन तेंचें घर स्वता पळयल्लें ज्या टायमार एक रिपोर्टरान ते व्हायरल केल्ले कित्याक अमक्या अमक्या जाग्यार एक घर मोडलेलें आसा आनी त्या टायमार म्हाका सरानूय कॉल केलो जे आयज आमचो सदानंद सर हांगासर हांवें ताका मुद्दम आपयलो ज्या टायमार तेणी म्हाका फोन केलो आनी सांगलें वच आनी एज फास्ट तें घर वच आनी पळय म्हणून आनी तांकां कितें जाता तें सपोर्ट दी म्हणून त्या टायमार हांगासर हांव पावोन तें घर पळयलें आयज आमच्या सरपंचाक फोन मारून ताका आपयलो तशेंच हांगासरले वॉर्ड मेंबर आमचे ताका आपयलो आनी तशेंच सगळे हांकां घेवन आयज तें घर पळयलें घर पळयलें जाल्यार तेजी वेवस्था सारकीच हे आहली बिकट आहली कित्याक घर तें मोडलेलें ऑलरेडी सगळे भितरसून आनी तांकां रावपाक सारके प्रॉब्लम जाताले ताका लागून एज फास्ट हांवें तांकां आश्वासन दिलें एज फास्ट तेंचें घर तें मोडून तेजें आख्खें घर आयज हांगासर उबें केल्लें आसा वास्तू आनी ती वास्तू आयज तांकां बरें हेका पावची जे आयज हांगासर फॅमिली आहा 4 जाण हांगासर रावतात ती तसोच तिजो घोवय रावता हांगासर तेंच्यांनी हांगासर ताका वास्तू बरें जावची ती अशेंच म्हाजें काम आसतलें जे कोरगांवांत आनी बाकीच्याय गांवांनी हांव अशें काम करता जे बारीक लोक खंयसर पडलेले आसा तांकां कशें हेल्प करपाचो आनी सपोर्ट करून तांकां हे दिवपाचें जे आयज हांगासर म्हाका दिसता पेडण्यान अशी खुबशीं घरां अशी हांवें नवीन बांदून दिल्ली आसा लोकांक तशेंच बारीक बारीक लोकांचो सपोर्ट कितें आहा तांकां पत्रे म्हणून नाका कोणाचें घरां कोणाचें कितें बाकीचे सगळ्यो गोश्टी हांव करता कित्याक हांवें ते दूख हांवेंनूय सोंसलेलें आहा ताका लागून म्हाका नाका आमचे अशे गांवचे लोक अशे रावचे ते बरे रावचे आनी खूश रावचे तशेंच आमचो कॉन्ट्रॅक्टराकूय हांव जे आयज हें घर येदी व्हडली वास्तू हांगासर उबी केल्ली आहा ताका मनाक अजूनसून थँक्स म्हणटा तशेंच हांव सगळ्यांक हांगासर सगळीं जाण हांगासर येयलीं आनी आमी बऱ्यान बरें तेंच्या हातीन तेंचे चावी दिली ती आनी घराची आनी हे वास्तू हांगासर आमी बऱ्यान बरें हांगासर इनॉग्रेट केलें त्या बद्दल सगळ्या जाणांक हांव हांगा येयल्ल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक मनाक अजूनसून थँक्स म्हणटा आनी म्हाजें भाशण हांगा थांबयता देव सगळ्यात पयलीं हांव प्रवीण बाब आलेकार हांचें अभिनंदन करता कारण म्हाका याद जाता 2-3 म्हयन्या पयलीं हांवें एक व्हिडिओ पळयलो म्हाका आनी हांव तेन्ना दिल्ली आशिल्लो आनी दिल्लीक आमी इमिजिएटली हांवें प्रवीणाक फोन केलो आनी म्हणल्यार तूं भरपूर कितें कितें करत आसा मातसो त्या फॅमिलीचें वच आनी पळय तो इमिजिएटली येवन मागीर तेणें म्हाका सांगलें सर आपूण तें बांदून दिता म्हाका खूब बरें दिसलें कारण त्या दी तें पडलेलें घर तें पळोवपाक हांवें पळोवं नाशिल्लें पण बांदल्या नंतर त्याने म्हणलें की तूं सर केन्ना येता तेन्नाच आपण ती चावी दितलो म्हणून काल ठरयल्लो काल हांव नासलो त्यामुळे आज खूब बरें दिसलें की म्हज्या उपस्थितीन तांकां प्रवीणाच्या हस्ते वेन्झी फॅमिलीक ताणें ह्या घराची चावी दिली आनी त्यामुळे त्याचे बारीक मनशाक लागून ज्या तरेन हें करता आसतना खंय तरी जशें सरपंचान सांगलें की बॅनर वगैरे कांय ना म्हाका याद जाता आमी धारगळे एक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडांतलो एक चेक दिवपाक गेल्लो आनी त्या फॅमिलीकूय अशीच कोणे तरी म्हणलें फोटो मारतो म्हणून फोटो गरज ना आपल्याक आपण काम केलें की जालें हें खऱ्या अर्थान लोकप्रतिनिधीचें काम आसता कारण कांय सगळ्योच गोश्टी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जायना आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री हे बऱ्या तरेन गोंयचें काम सांबाळत आसतात आनी खास करून प्रवीण बाब आल्लेकर सार्वजनीक कामांक तांकां रस्ते आसतले बाकीचे गोश्टी हे सदोदीत प्रायोरिटीच्या दितेत आसात पेडण्याची म्युन्सिपालिटी आसत वेगवेगळे गोश्टी पण हे करता आसतना कांय गोश्टी ज्यो आसात ते एक एकदां इमिजिएटली सरकाराच्या हातून बसना आतां हे घर जर त्या योजनेन करपाक गेलो ताका वेळ लागतलो पण प्रवीणान ठरयलें की त्या हातून जर जायना आसत जाल्यार म्हजी ह्या मतदारसंघाचो लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हजी जबाबदारी आसा की हांवें तांकां कितें तरी करपाक जाय आनी त्यामुळे हांगासरले स्थानीक पंच आसतले सरपंच आसतले ह्या सगळ्यांच्या आनी हांगासरले कार्यकर्ते हांच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी हो पुढाकार घेतलो आनी बऱ्या तरेचें घर ह्या वेन्झी कुटुंबियाक 2 ते 2.5-3 महिने भितर ताणें कंप्लीट केलें आनी एक बऱ्या तरेचें घर त्या फॅमिलीक मेळोवन दिलें
आणि हांगा कोणाकूय मायना कोरगांवान विचारलेले सगळे म्हणटाले की बरें काम केलं. खूब जाणांनी म्हटलें की बऱ्याच जाणांक दिसता की एकट्याक जालें जाल्यार ताका दिलें म्हाका दिवना अशी भावना हेंच्या बांदतकच तरी कोणाच्या मनान येवना. प्रत्येकान जें म्हटलें की खूब बरें दिसलें की तांकां घर बांदून दिलें आनी ताका लागून तेंचें अभिनंदन करता. आनी बारीक मनशाक लागून जो नेचर जो स्वभाव जो आसा तसो दवरचो, जेणे करून लोकप्रतिनिधी जशें आमचे आतां जिल्हा पंचायत सदस्यान म्हणलें की लोकप्रतिनिधी कसो आसूं जाय की जाका दुसऱ्याची तळमळ आसूं जाय आनी खास करून बारीक मनशाची. आनी त्यामुळे हांवें ताका म्हणलें की टुर्नामेंट खूब तूं करता आसतलो, पूण तातूंतल्यान हें जर तुवें केलें जाल्यार सदोदीत लोकांच्या मनान उरतलें. कारण हें तूं एक फॅमिलीक करता, पूण एक फॅमिली जी समजा 3 म्हयन्या पयलीं प्रवीण हांगा येवं नासलो जाल्यार पावसांनी फॅमिली कशी रावतली हो सगळ्यां समोर प्रश्न आशिल्लो. आनी त्यामुळे त्या फॅमिलीक तूं एक हातभार दिलो आनी तुजें सदोदीत नांव जें आसा त्या फॅमिली भितर सदांच उरतलें. हांव तुमकां त्या फॅमिलीचे शुभेच्छा दिता, तांकां एक बरें घर मेळ्ळें. आनी आमचे प्रवीण बाब बाल्लेकर हांचें अभिनंदन करता. पंचायतीचे पंच, सरपंच, ह्या जिल्हा पंचायत सदस्य त्या सगळ्यांचे धन्यवाद दिता, कारण तांच्यांनी सहकार्य केलें आनी बेगीनच्या बेगीन ह्या फॅमिलीक स्वताचे पावसा पयलीं, अजून पावस सुरू जावना, एक 2-3 दिसान जातलो, त्या पयलीं एक स्वताच्या घरान म्हाका कोणी तरी पंचान म्हाका दिसता सांगलें की सर तेंच्या घरान एकूच बारीकसो एक फॅन आसलो. आज प्रत्येक रुमान फॅनूय आसा आनी बऱ्या तरेन म्हणजे बऱ्यो फॅसिलिटी आसलेले ताणें उबें केलें. ताचें अभिनंदन आनी सगळ्या ग्रामस्थांक धन्यवाद. देव बरें करूं. नाव कशें बाय? मंगल म्हाका सांग आयज कशें दिसता तुका? आज बरं दिसता आमकां सरांनी आज बरें केलां. हां मी त्या सराक सांगला बरोबर म्हाका मान दिला सरा बरोबर टायमपास करूंक ना म्हाका सरांनी. म्हाजो भाव करून म्हाजो तो भाव नसलो टायम पयशे आनी घर जरी दिला. आणि तुम्ही पहिली रावान न्हू घरान, तो मातयेचो आसलो. मातयेचो आसलो. म्हाका दिला आतां म्हाका सरान घरा बांदून दिला. म्हाका भंय आसलो पावसाचो हेचो माकडाचो ह्या केल्लो. सरान म्हाका खूब खूब उपकार केले आसा. म्हाजो भाव कसो सकत फुडें गेल्लो आसा. आनी म्हाज्या आईच्या आसा बरोबर सराचें नांव सोडचें आईचो करचो चोडचें उदक काडटले जल्म आताच म्हाका सगळें अजून काय ह्या करून हे उपकार म्हाजे सराचे आसा. म्हाका सपोर्ट करना तुमच्या फॅमिलीकय सपोर्ट करा, म्हाज्या काळा ह्या करी तसोच सदांच ह्या करचो. दुसरे खातीर आनी सराक इलेक्शना खातीर सपेट हाड घ्या. सराचे उपकार आमकां भाव कसो मानला फाटी फुडें फुडें असोच सपेट मागता. मांद्रेकर हांव कोरगांवसून उलयतां. आयज बेंची फॅमिलीचें एक घर बांदून सरांनी दिला. पूण दोन म्हयन्या पयलीं सर येयल्लो तेन्ना ते अशें बिकट परिस्थिती आसली, तेचें सगळें मोडान पडलें. तेणी बायट सुद्दां दिल्या तशी. अशें आसलें की तांकां ते मातयेनच जेवचें पडटलें अशें ती म्हणटा. आनी ती खरेंच आमी सुद्दां भायर हें केल्लें पळय तेंच्यानी विडिओ व्हायरल केल्लो तेन्ना सुद्दां पळयलेलें. खरेंच ती मातयेन एके सायडीन घर पडटालें, एके सायडीन तिची आई न्हिदलेली, कपडे नसले, तांकां कांयच ना. आतां जर तुमी ते घराची परिस्थिती पळयतात जाल्यार अशें घर दिलां की साद्या अशें कोणाक जमचें ना अशें घर बांदून. घर सारकें टापटीप म्हणजे ताका कलर मारून वयरसून पत्रे घालून बिल्डिंगाचे तेच्या घराक आतां भंयूच ना. वयल्यान घराक सगळे कलर मारला, फॅन सगळ्या रुमांनी हॉलान, किचन तेजो आसा तसो, टॉयलेट मीट सगळें. तांकां आतां कशेंच भंय ना की घराक हात घालूंक जाय. इतलें घर तांकां बरें बांदून दिल्लें आसा. हांव आतां हेंच सांगिना, हेज्या पयलीं सुद्दां सरांनी पेडण्यान ते सायडीन सुद्दां घरां बांदून दिल्यात. ती कशी मनशांक पळोवन दिल्यात. खरीच तांकां गरजो आहा, खरीच तांकां गरीब आहा आनी खरीच तांकां कोणाचो तरी आदार आहा पळय त्या मनशांक सरान आदार दिल्लो आसा. तशेंच घरांत अशी ना कोणाक पत्रे ना, कोणाक घरान म्हणजे वासय ना, कोणाच्या घरान अशें जेवणाक अशी येपत ना. तांकां अशें म्हयन्याच्या म्हयने दिता. कोणाची फी भरपाक भुरग्यांची अशी हें जायना तांकांय दिता. कोणाची आतां सुद्दां एडमिशनाक सुद्दां तेणी खूब जाणांक अशी हेल्प केला. म्हणजे हांव तुमकां खंयच्याच बाबतीन तेंचे अशें नोंद काडूं शकना की सर बाबा खंयच्याच बाबतीन असो कमी आसा. म्हणजे आमचो जो आमदार आतांचो आसा पळय, हांव जाल्यार म्हणटा कितें जाणा, आमी खरेंच आतांची पिढी आमी पॉलिटिक्सान केन्ना नसली, आतां येयल्या जे हो आमदार मेळ्ळा पळय आमकां
खरोच आमी तेचे उपकार आहात आनी तो आमकां असो मेळ्ळा पळय आमी देवाचे धन्यवाद म्हणटात कित्याक असो आमदार मेळपाक सुद्दां आमकां लक जाय कित्याक आमची जो पंचांकच घेवन वचना वॉर्ड मेंबरांकच घेवन वचना तो लोकल आसता पळय तो गरीबान गरीब जो लोकल आसता तेंच्या बरोबर चलान तेणी काम केल्लें आसा ज्या टायमार कोरोनाच्या टायमार जी घरान घरा असो तो हांव स्वता सांगता तुमकां घरान घरा घेवन जो भोंवलेलो आसा दारान लोकांच्या तो मनीस जर गरिबांक जर हेल्प करता जाल्यार म्हाका सांग आमकां आतां फुडें पेडण्यान जो आमदार जायो असो जायो काय गाडयांनी भोंवणारोच जायो आपलेच बंगले भरणारे जाय आपल्याच खोऱ्यांनी म्हणटात तसे पयशे ओडणारे जाय असो गरिबांक हेल्प करणारो जायो ते आमच्या लोकां कडेन आसा आमचे कडेन आहा जनता कडेन म्हणून हांव जनताक सांगूंक सोदता की आतांचो जो आमदार आहा तोच आमदार आमचो सारको आहा फुडें आमी कितें जातलें पळय झाड आमी लायले फळां खावपाक खूब जाणां आसता पूण जे आतां मूळ आसा पळय ते मूळ आमचे बरें आहा ते मुळाकच आमी भर धरून जर मुळाक जर जाता म्हणजे आमी हे जाय जाल्यार मुळात आमचे बरें आहा ते मुळाकच घर धरून जाल्यार आमची कामां सगळीं जातलीं हांव तुमकां सांगता कित्याक हांव पर्सनल ह्याच आमदारा कडसून कितकीशीं कामां पंच विदाउट पंच नसल्या शिवाय हांवें ती करून घेतल्या तेच्या वरसूनच हांव सांगता तुमकां हो पंच आमकां असो मेळपाक ह्या आमदार आमकां लक जाय म्हणून हांव सांगता सराक तुमी फुडें सराक 27 सालांचो येता खरो आमदार फुडलो सुद्दां आमदार तुमीच आसतलो आमचो फूल सपोर्ट तुमकां आहा हेका लागून हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा आयज आमी कोरगांवा मायणान हांगासर वेंजी फॅमिलींचे जे हे घर जे सामके पडपाक गेल्ले मातयेचे घर असले ते प्रवीण भाई आलेकरान आयज उबे करून दिला आणि त्याच्या इनॉग्रेशनाक आयज आमी सगळीं हांगासर एकठांय जमलेली आसा आयज आमच्या ह्या इनॉग्रेशनाक आमच्या बरोबर आसात आमचे पेडणेचे आमदार श्री प्रवीण भाई आलेकर तशेंच आमचे राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेठ तानावडे तशेंच आमचे काका साहेब आमचे पंचायती आमचे सरपंच देवीदास नागवेकर तसेच आमचे सगळे पंच सदस्य तसेच हांगासर उपस्थित सगळे ग्रामस्थ आणि सगळे पत्रकार भाव गेल्या 2-3 महिने पयलीं जेन्ना हे घर पयल्ले तेन्ना हे घर अक्षरशः केन्ना पडटा ते कोणाकूच कळचें नासलें म्हणजे इतले अक्षरशः ते अर्धे घर पडलेले बीन आणि ते मातयेच्या घरान ही वेंजी फॅमिली रावताली आणि जेन्ना सराच्या कानाचेर ही गजाल पडली तेन्ना सरान आपूण हांगासर येवन तेंची विचारपूस केली आणि तांकां एक एश्युरन्स दिले की आपूण तुमचे घर हे बरे तरेन उबे करून दितलो आणि आयज तुम्ही पळयता की हे घर सरान आयज आपूण आश्वासन दिल्या प्रमाणे तेंच्यांनी आयज ते कंप्लीट केल्लेले आसा आणि तांकां बरे तरेन हे घर उबे करून दिल्ले आसा त्या खातीर खरेंच हांव सराचे कौतुक करता आणि तेंचे अभिनंदनूय करता म्हाका दिसता लोकप्रतिनिधी ह्यो असोच आसता जो बारीकांतल्या बारीक लोकां पर्यंत पावता तेंची विचारपूस करता तेंच्यो ज्यो समस्या आसा ते जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता आणि ते सॉल्वूय करता सो मागता लोकांनी सुद्दां तांकां असोच फुडें बरो भरभरून प्रतिसाद दिवचो आणि आशा करता ते दितले धन्यवाद राज्यसभेचे खासदार आमचे सदानंद शेठ भाई तानावडे तसेच आमचे MLA प्रवीण भाई आल्लेकर तसेच आमचे काकासाहेब तसेच आमचे गावचे सरपंच आमकां एक आमदारान आमकां एक आश्वासन दिले व ते कंप्लीट केले ताका हांवें 2 फावटी सांगलेले ते सुद्दां तेणे उतार घेतले 3 महिने परतून 1-2दा विजीट केले परत तेजे 3 महिने काम कंप्लीट जाले तसेच सोशल वेलफेअरान जी तेंची फायल आसली ती सुद्दां एका कारणान सुद्दां ती इनकम्प्लीट आसा ती कंप्लीट जातली तशेंच आयज आमदारान आमच्या कमीत कमी पेडण्यान म्हणटा ती 10 घरां तरी कंप्लीट केलेली आसा हे आयज आमकां इतली कळोवन दिलेलें आसा फुडें ह्यो आमचो कांयच विचार असो ना 100% विन थरलेलो आसा 2027 इतलेंच सांगून हांव 2 शब्द आमचो एक घर प्रवेशात म्हटलं तरी येतात चंद्रवती वेंजी एका एक घर बांधून दिलेलं आमच्या आमदारान त्या प्रोग्रामाक आमकां तानावडे बाई सर लाभलेले आसा आमचे आमदार आमचे म्हणजे सगळ्यांचे लाडके आमदार तशी आमची ZP हरमल ZP राधिका पालयेकर आसा आणि माझे पंच वांगडी सगळे एक बरी उमेद दिसता की आमदारान 2 महिन्या पयलीं सांगलेले की घर हे बांधून आपूण दिता म्हणून आणि ती सुद्धा एक गजाल आमदाराच्या नजरेन हाडून दिलेली मिडियान सो एक मिडिया आमदाराकडे पावलो होतो आमदार म्हाका असो सोमतोच इमिजिएटली आमदारान म्हाका कॉल केलो म्हणून आपूण हांगा पावता म्हणलो तूं सायटीर राव म्हणलो सो आमी हांगा येयले आमदारान डायरेक्ट सांगले की आपूण आपल्या खर्चान तांकां बांधून दिता म्हणून उमेद भोगता की उतराक आमदारान ते करून दिले आणि आमदार अशीच कामां लोकांची करता आणि आज कोरगांवांनी खूप कामां जाल्लेली आहा आणि येता ती फुडें सुद्दां 2027 म्हणजे म्हाका दिसता आमी आहात हे पळय आतां सगळे दिसता पंच आहा ZP आहा आमी आहा आणि अशें ना की BJP 2-3-4 BJP एकच BJP आहा ती हीच BJP आमी म्हणजे BJPचो आमकां कोणाचो बॅनर छापपाचो ना सांगले आमी पावले हांगासर बॅनर छापता फोटो कोणाचे लायतात कोण पावना तशें ना आमकां सकाळी सरान कॉल केला सदानंद शेठ भाई तानावडे येता सो आमी म्हटलें बॅनर करे बॅनर बी काय नाका तुमी येया म्हणून आमी येता म्हटले सर सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा इल्लेल्यांक आणि मिडियाकय धन्यवाद म्हणटा की आयज तुमी हांगा पावले आणि बरें हे काम केलेलें की घर बांधून दिवप ही एक सादी गजाल न्हू
घर बांदप कशें आसता हें आमकां खबर आहा की आमी त्या हितून येयलेले आहा गरीब हितून. सो हांव धन्यवाद म्हणटा पयली आमदाराकच आमच्या आनी धन्यवाद. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.